Teva surlo apoi skela atatori lagi sorta patkavato saitiut sola atatori portunieta zaiti vorsan patkat bola atatori olkun geta papoinachin patokela atatori mafi magta. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो तुमकां आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयची मिसाचे भेटेन. ह्या वेळार सगळी आमची मागणी आमी देवा मुखार दवरुया. भोव करून आमच्या राज्या पासत मागुया, आमच्या आमदार मंत्र्यां पासत मागुया. ह्या दिसांनी एसेंब्ली चालू आसा, तांणी बरे ते निर्णय घेवंक. तेच बरोबर आमच्या गोंयांत आनी आख्ख्या भारतांत कोरोना व्हायरस ही पिडा परतून पसरपाक लागलेली आसा. आमकां तातूंतले निवार आनी आमी सगळ्यांनी जाता तितले उपाय घेवंक, बाराबर वावरूंक आमकां जण एकल्याक करपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुज्या भाव भयणीनो, दिवप म्हणटा तें सगळ्याहून एक बऱ्यांतली बरी करणी. पूण दिता तेन्ना तुका परतून मेळटा. पूण दिता तेन्ना आमचे लागीं आसा तितलें आमकां सुबेज पडटा म्हूण न्हय, पूण आमचेंच एके भाशेन अस्तित्व जायते पावटी आमी दिता. पूण जायते पावटी आमी दिवंक फाटीं रावल्या. जें कितें आमकां देवान दिलां तें आमी घेतलां, पूण दुसऱ्यांक दिवंक फाटीं उरल्या. असलें आमच्या चुकीचें देवा लागीं बोगसणी मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धर्म बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांकवार मरे सगळ्यांक देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशांची सोडवण तूं निरंतरी करताय. तरी ह्या काळार अदीक भरपूर कृपेन तुजे परजेक तूं दादोशी करताय. तुजे हे वेंचून काडलेले परजेचेर प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आनी नव्यान जल्मल्यान आनी नव्यान जल्मची आसात त्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांक तुज्या मोगान राख आनी सांबाळ. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासना. इजाकेल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. सोर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाची भुरगीं ज्या ज्या देशांत गेल्यांत थंयची तांकां भायर काडटलो. जोली मोली संपोडल्यान तांकां जमा करतलो आनी आपल्या काशा देशांत परतून हाडटलो. ह्या म्हज्या देशांत इस्रायलाच्या दोंगराचेर हांव तांचें एकूच राष्ट्र करतलो आनी सोमेस्तांचेर एकलोच राजा राजवट चलयतलो. 2 राष्ट्रांनी आनी 2 राजांनी तीं दोशी आसची नात. कुड्ड्या देवांची बुजवण करून आपल्या नोश्ट्या कर्तुबांनी ओ दुसऱ्या कसलेच पातकांनी ती बोश्टोवची नात. तांणी जायते पावटी
म्हाका नाकारला, तातूंतली हांव तांकां निवारतलों, तांकां नितोल करतलों. ती जातोली म्हजी पोरसां आनी हांव जातलो तांचो देव. दावीद म्हजो सेवक तांचेर राजवट चलयतलो. सगल्यांक एकूच गोवली आसतलो. ती म्हजी आज्ञा सांबाळटली आनी हांवें दिल्ले कायदे पाळटली आनी तांचे पोरमोणें चलतली. जो देस हांवें म्हजे चाकराक जाकोबाक दिल्लो आनी ज्या देसांत तुमचे पुर्वज जियेताले त्या देसांत ती जियेतली. ती तांची भुरगीं आनी तांच्या भुरग्यांची भुरगीं तुय जियेतली सदांकाल. आनी दावीद म्हजो सेवक तांचो फुडारी जातलो. तांचे कोडे एक शांतीचो कोरार करतलो, सासणांक तोगपाचो कोरार. तांचेर हांव आशिर्वाद घालतलों आनी तांकां वाडयतलों आनी तांचे मोदें सदांकाल म्हजें पवित्र बिराड करतलो. तांचेर वयर म्हजें तिकाण करून हांव जातलो तांचो देव आनी ती जातोली म्हजी पोरसां. आनी जेन्ना तांचे मोदें सदांकाल म्हजें तिकाण आसतलें तेन्ना राष्ट्रांक कळटलें की इस्रायलाक पवित्र करता तो सर्वेस्पोर हांवूच. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोपकार. जबाब. गोवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. परतून म्हणुया. गोवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. राष्ट्रांदो सर्वेस्पोराचें उतर आयकून घेयात. पयशिल्ल्या जुव्यांक अशें सांगात, जाणें इस्रायलाक शिंपडायलो तोच ताका जमा करतलो. जसो गोवली शेलयांक राखता तसोच तो ताका राखता. जबाब. गोवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. सर्वेस्पोरान जाकोबाक गुलामपणांतलो भायर काडलो. बोलीस राजाच्या चोपक्यांतलो ताका सोडयलो. सियोनाच्या दोंगरार येवन सोगलीं संतोसान बोब मारतलीं. सर्वेस्पोराचें उत्तम देणी भोगूंक तीं एकठांय जातलीं. जबाब. गोवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. तेन्ना चेडवां आनंदान नाचतलीं. तरणाट्यांक तशें म्हाताऱ्यांक कुशालकाय भोगतली. तांचें रुडोन सोंपून तांकां हांव संतोशभरीत करतलों. तांकां बुजवण दितलों. तांची दुखाभरीत काळजां आनंदान भरतलीं. जबाब. गोवली आपल्या शेलयांक राखता तसो सर्वेस्पोर आमकां राखता. उद्गार. तुमची सोगलीं पातकां झाडून उडयात म्हणटा सर्वेस्पोर, आनी तुमकां एक नवें कालीस आनी एक नवें मन गोडात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवावां पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सुम्या. जेजून केल्लें तें पळोवन मारयेशी आयिल्ल्या जुदेवांतल्या जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. पूण तांचे भितरल्या कांय जाणांनी फारिजेवांशी वचून जेजून केल्लें तें तांकां कळयलें. म्हणटच पुरोम याज्ञिकांनी आनी फारिजेवांनी आपली सभा भरली. तांणी म्हणलें, हो मनीस जायत्यो खुणा करून दाखयता, आनी आमी कितें करता? आमी ताका असोच सोडलो जाल्यार सगलो लोक ताचेर विस्वास दवरतलो, आनी रोमी अधिकारी येवन आमच्या देव मंदिराचो आनी आमचे परजेचो भस्म करतले. तांचे मदलो एकलो कायफास नांवाचो
त्या वर्साचो परम यादनीक आसलो. ताणें तांकां म्हळें, तुमी कांयच समजना. सगल्या राष्ट्राचो भस्म जावचे परस पोरजे पासत एकलो मेल्यार अदीक बरें म्हूण तुमी समजच ना. हें ताणें आपल्याच मनांतलें म्हणलें ना, पूण त्या वर्साचो परम यादनीक कसो ताणें अशें बाकीत केलें की जेजू पोरजे पासत मरचो आसलो आनी न्हूच पोरजे पासत पूण देवाच्या आयज पयस शिपडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करचे पासत त्या दिसा तावन ताका जिवेशी मारूंक ते येवजिताले. देखून जेजू जुदेवा मदें उक्तेपणी भोवना जालो, पूण थंयसरलो भायर सरून अरोण्या लागीं आसलेल्या प्रांतांत एफ्रायम नांवाच्या शारांत गेलो आनी थंय आपल्या शिसां बराबर रावलो. जुदेवांची पास्कांची परब लागीं पावलोली. आपली शुद्धी करूंक जाय तो लोक गांव गांवांत तावन जेरुजाल्याक गेल्लो. ती जेजूक सोदतालीं आनी देव मंदिरांत एकामेकाक म्हणटालीं, तुमकां कितें दिसता, तो परबेक येतलो की ना? जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, दिवप आनी घेवप. घेवप आमच्यान कितेंय घेवंक जाता. कोणूय आमकां कितें दिता जाल्यार कित्याक घेवचें ना आमी? आमी सगळे तरेचे वस्तू, सगळे तरेचीं दानां घेवंक तयार आसा, वेगवेगळे काळार वेगवेगळे भाशेन. भोव करून जेन्ना आमकां गरज आसा तेन्ना आमी घेवंक रावता. दिता तेन्ना आमी कितें दिवंक तयार आसा. आनीक एक पावटी गरजेचेरूच नदर मारीत जाल्यार दुसऱ्यांची गरज जेन्ना आसा तेन्ना आमी कितलें दिवंक तयार. आयज आमी जेजूचेर नदर मारीत जाल्यार ह्या शुभ वर्तमानांत जेजू विशीं जें बाकीत केलें, जेजू दिवंक तयार आसा. एका मनशान आपले पोरजे पासत जीव दिवप ही एक वस्त बरी अशें म्हणून हे जुदेव मानून घेतात. आनी जेजू हें करपाचो आसा म्हूण कायफास हाणें हें बाकीत केलें. दिता आसतना बेश्टें इल्लेंशें न्हय, पूण आख्खे पोरजेक सोडवण घेवंक ह्या रोगताची गरज आसा, ह्या जिवाची गरज आसा. आनी तें रगत, तो जीव खुद जेजू आपूण दिता. खुद देव जो मनीस जाला तो मनशां पासत दिता. भाव भयणीनो, हांव तांचें सगल्यांचें एकूच राष्ट्र करतलो अशें म्हणून आयच्या इजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांतल्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां. देवाचें बाकीत सगल्यांक एक करूंक, सगल्यांक एकठांय हाडूंक आनी एक राष्ट्र करूंक. आयच्या शुभ वर्तमानांत सुरू जाता आसतनाच आमी ह्या राष्ट्राची खबर करता. जंय हे फारिजीव जे आसात ते मुखेल यादनिकांक वचून जेजूची खबर सांगतात. जेजू अशें अशें करता, लोक ताचे फाटल्यान असो असो वेता. आनी हें आयकून ह्या जुदेवांनी आनी मुखेल यादनिकांनी आपल्या राष्ट्राचें चिंतलें, आपल्या पोरजेचें चिंतलें. हें जरी तर आमचेर राज चलयतात तांकां, म्हणजे आमच्याहून वयर आसात हांगासर ते रोमकार, तांकां जरी तर गमलें जाल्यार ते येवन आमचो भस्म करतले. ह्या पासत जेजू जें कितें बरें करता तें ताका करूंक दिवंक फावना. तो जें कितें बरें उलयता तें उलोवंक दिवंक फावना. आनी ज्यो बऱ्यो करण्यो तो करता त्यो करूंक दिवंक फावना. तो करता आनी तो लोकांक कितें दिता तें बरें म्हूण ते जाणात. पूण ते रोमाचे येवन आमचें राष्ट्र भस्म करीत देखून तांणी तें केल्लें ताका नाका. भाव भयणीनो, आयच्या संदर्भांत आमी पळयत जाल्यार आमकां असलें जायतें दिश्टी पडटा. आमचेच भोंवतणी बरें करपी जायते आसात. जरी तर आतां एक्टिविजम जें चल्लेलें आसा, सोशल एक्टिविजम, ताचेर आमी नदर मारीत जाल्यार गोंय सांबाळपाक जायते भायर सरलेले आसात. आनी भायर सरल्यात तेन्ना जें कितें ते उलयतात, जें कितें ते सांगतात तें सारकें म्हूण आयकतात तांकां खबर आसा. जे कोण वडील आसात तांकांय खबर आसा. पूण एक उतर थंयसर ते हाडटात, नॅशनल इंट्रस्ट.
म्हणजे जरी तर आमी हे पास करून घेनात बो करून हे 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे आसात ते जरी तर पास करून घेनात जाल्यार वयर जे आसात ते आमचो भस्म करतले, आमकां आनी कदिल्लीर बसूंक दिवचे ना, नाच कोत्तले थंयसरले, काडून उडयतले, हातांतलो आमचो पावर काडटले. आनी ह्या पासत त्यो वस्तू जावपाक जाय. आनी त्यो वस्तू जातल्यो जाल्यार जे कोण खरें उलयतात, जे कोण सारकें उलयतात, जे कोण डॉक्युमेंट्स दिवन, प्रूफ्स दिवन, एविडन्स दिवन उलयतात तांकां थंडायेर घालपाक जाय, तांकां बंद करपाक जाय, तांकां कांसार करपाक जाय. हें जरी तर भाव भयणीनो आयज चल्ललें आसा जाल्यार जेजून जें कितें केलें तें आमी करूंक गरज. दिवंक आमी मरूंक पासून, आमच्या परजे पासत मरूंक पासून जेजू सारकी तयार जावपाक आसात काय हो प्रश्न आयज आमी आमकांच विचारुया आनी आमचेंच जिवीत ह्या आल्ताराचेर उबारुया. आनी जे कोण मुखार सरलेले आसात तांकां फावो तितली कृपा दी म्हूण मागुया, तांकां राख आनी सांबाळ म्हूण मागुया. आनी आमच्या राष्ट्राक, आमच्या राज्याक फावो तितली सुरक्षा दी म्हूण मागुया. Kalvaraco jod, onon papa, dedicer porot, atan sata, tu zoc mogal put, to petoita, taka ek morta, igos mata, mogal papa, I perdoni manuntuge, I perdoni manuntuge, I tuji pusa kurche nimti, namaskar katlut tin vasteni, tic bolisor rocna Betoi ta tefa purgi tuci mogal bapa doyal notre I betoni manutuge I betoni manutuge. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. सर पदवीदारान सासणांच्या देवा, तुजें नांव उच्चारून पवित्र स्नान घेतल्यांक नवें जिवीत दिवन सासणाच्या जिविताक तूं तयार करताय. तुज्या चाकरांची ही दानां आनी मागणी मानून घे आनी तुजेर विस्वास दवरतल्यांचे ओत्रेक सुफळ कर आनी तांची पातकां धुवन काड. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातायन उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारान सासणाच्या देवा, सर्व काळयांत सर्वथांय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणा वरवीं सगळ्या संवसाराक जिवीत मेळ्ळें आनी आमचीं काळजां करूंक पावलीं तुज्या मोहिमेची वाखाणणी. आपल्या खुर्साच्या उतरां व्हरत्या बळान जेजून संवसाराची नीत केली आनी आपली पदवी फांकयली. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचोर की तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय, उंचोर की तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आनी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमची पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळी, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमची पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्ताचो गुटपोर गोठुया. तुझ्या कुर्साने पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज आजीर जालोल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदता, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व खाडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. सगळें राष्ट्र एक करचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक आमचे पासत ओपून दिलो. आमी जण एकल्यान आमच्यान जाता ते भाशेन आमचे परजे पासत आमकांच दिवंक करपा मागुया. आनी सगळीं बराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. जेजू बऱ्या गवल्या जेजू स्वातीक बोल्या सोर्गीताव तूं देवलो सोदूक म्हाका आयलोय पळय हांव दिशेनी तुका चुकोवन गेली तुजे दायबोर म्हाका पयस सोरूंक सोडनाका पळय हांव दिशेनी तुका चुकोवन गेली तुजे दायबोर म्हाका पयस सोरूंक सोडनाका जेजू स्वातीक मोगा सांडलो हांवें तुका हेमखोंडावाक दवरली पिसाय बोडादाली पाटी म्हाका पळय कायांत म्हाका लिपय नाडून पवित्र रोगता दवर सदांच काळजान पाटी म्हाका पळय कायांत म्हाका लिपय नाडून पवित्र रोगता दवर सदांच काळजान देवाच्या आयज पयशी पडलेल्या भुरग्यांक जमा करून एक करच्याक जेजू पराधीन जालो. प्रार्थुया. मैमेवून देवा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या भोव पवित्र रोगताच्या जेवणान तूं आमकां पोसताय. ताचे वरवीं देव सैबाचे आमकां वांटेली कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सांजेर 5 वाजता सांतूस पासूस आमचे फिरगोचेन जातलो. जे कोणी नांवां दिल्लीं आसात तांणी येवचें. मतीन दवरुया
ह्या दिसांनी परतून आमच्या गोंयांत केसीस वाडपाक लागल्यात कोरोना व्हायरसाच्यो. सगल्यांनी आपली आपली निगा घेवची. क्रावडेड प्लेसीस आसात थंय वचपाचें मातशें जाता तितलें बंद करचें. आमचे मास्क, आमचे सॅनिटायझर्स, सोशल डिस्टन्सींग ह्यो सगळ्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो बरे भाशेन करच्यो आनी जाता तितली भितर रावया ह्या दिसांनी, कित्याक केसीस वाडपाक लागलेल्यो आसात. खंयच्यानूय कितेंय जावपाक शकता. ह्या पासत एकामेकाची आमी काळजी घेवया, आमची जणेकल्याची काळजी घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उमेदकार. जेजू म्हज्या तुजेर आपात येता, भोगसूंक म्हजी ही सगळी पातकां. तूं हांव धरता, निजेव हांव करता, सो